गोंयांत सध्या बनावट काजू विक्रेतेची वाड जाल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतले काजूचे उत्पादन उणें जाला. देखून काजूच्या उत्पादनात वाड जावची ह्या हेतान गोंयांत काजू महोत्सव आयोजीत करपा विशीं रान महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणेन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे कडेन वचून प्रस्ताव मांडलो. तशेंच फुडल्या 3-4 वर्सांत काजू उत्पादन दुप्पटीन वाडोवपाचो विचार आसा अशेंय तिचें म्हणणें. बुधवारा मंत्री रोहन खंवटे वांगडा घेतिल्ल्या बसके उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना ती उलयताली. रिक्वेस्ट की दिस इज आमची आयडिया आसा. वी वॉन्ट टू हॅव अ कॅज्यू फेस्टिवल म्हणून. आता गोंया GTDC हॅज लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स इन द इयर, कितें ग्रेप एस्कपेड आनी हें तें. सो वी थॉट वी वील हॅव कॅज्यू फेस्टिवल शोकेसिंग ओनली कॅज्यू. So this is what we are trying to do in this Kaju festival and have like a 2-day event. आम्ही पहिली एक precursor event we will do with all the stakeholders in February and with all our CII, GFDC and GT and tourism department with all the stakeholders. So ये promote करता है. From then on एक महीना भर then the main event will be in April. So Mahinabar, then all the top the bartenders and the top restaurants they will have like Kaju in their restaurants. See Kajuche वेगळे products, Kajuche वेगळे dishes, all that they will eat. So it is basically to promote Kaju and hopefully